विसा उपरांत तुमकां येवकार. पर्वरे भारतीय वॉलमार्टान जमीन घेतल्या. पर्वरे भारतीय वॉलमार्ट आनी इझी डेच्या नांवान 4 एकर जमीन गेल्या अशें आमदार दामू नायक म्हणटा. वॉलमार्ट आयल्यार ताचो परिणाम थळावे किरकोळ विक्रेते आनी पसरकारांचेर जातलो. गोंयच्या किरकोळ बाजारपेठेंत थेट विदेशी गुंतवणूक करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी फातोड्डेचो आमदार दामू नायकान दिल्या. किरकोळ बाजारपेठेत 51% थेट विदेशी गुंतवणुकीक मान्यताये वेल्यान एके वाटेन युपीए सरकार पडटा काय उरता जाला जाल्यार गोंयान हे पयलींच पर्वरे भारतीय वॉलमार्टान जमीन घेतल्या. भारताच्या किरकोळ बाजारपेठेत थेट विदेशी गुंतवणुकीक मान्यताय दिवची न्ही म्हूण एनडीएच न्ही काँग्रेसीतले बरेच खासदार दावे आनी युपीएचे डीएमके तृणमूल काँग्रेसी सारकेले पक्ष एफटीआयचे आड एकठांय जाल्यात. हाचे दिल्लीत मंगळारा सरकारान आपयली सर्वपक्षीय बसकाय फिसकटली. मात दामू नायक सांगता ते पळयल्यार गोंय ताचे परस फुडें पावला. भारतीय वॉलमार्ट आनी इझी डेन पर्वरेत जमीन घेवन दवरल्या. भारतीय जनता पार्टी ताका विरोध करतना इंडियन कोण तरी आसात आनी तांच्यांनी खंय तरी बारीक बारीक खंय तरी रिटेलर ओपन केले तांकां केन्नाच विरोध करूं ना. पण वॉलमार्ट जेन्ना आपली येदी व्हडली चेन घेवन येतली आनी डायरेक्ट फार्मर्सा कडल्यान ते सगळे पेरिशेबल गुड्स आसता थंय व्हरतली दवरतली तेन्ना थळावो लोकल जो रिटेलर आसा तो काबार जातलो, तो क्रॅश जातलो. आनी त्या खातीर आमी भारतीय जनता पार्टी गोवा सुद्दां ताका विरोध करतात. पर्वरे भारतीय वॉलमार्ट आनी इझी डेच्या नांवान 4 एकर लँड घेतल्या आनी थंय प्रपोज्ड रिटेलर व्हडलो मार्ट येता. हो विचार कळ्ळे बरोबर पयलीं आमी ताजेर भारतीय जनता पार्टीची प्रतिक्रिया आसा ती म्हटल्यार आमी गोंयान ह्यो गोश्टी करपाक दिवचे ना. फलोत्पादन महामंडळाच्या भाज्यांच्या केंद्राचेर आनी हेर सुवातींनी म्हाल विकून जगपी गांवचो लोक आनी पसरकारांच्या पोटार सरकाराक पांय दवरपाक भाजपात दिवचे नात. सरकारान असले गजालीक मान्यताय दिवचे पयलीं लोकांचो विचार करचो अशें दामू म्हणटा. आमचो खंयचोच कस्टमर थंय रिटेलरान वचचो ना. सो त्या खातीर प्रोड्यूस आसता थंय व्हरून येदें व्हडलें घालपाक भारतीय जनता पार्टीचो विरोध आसा. हॉर्टिकल्चराचे भाजयेचे पळय जे गाडे पळय आसात ते गाडेकारांच्या पोटार पांय दिवपाक ह्या सरकाराक आमी दिवचे ना आनी त्याच बरोबर रिटेलर्सांच्याय पोटार भाजीकारांच्या दुकानकारांच्या पोटार पांय दिवपाक भारतीय जनता पार्टीचो पूर्णपणे विरोध आसा. म्हणून हें जे वॉलमार्ट जे गोंयान बी येता ताजेर सरकारान आनी एकदां विचार करचो आनी असल्यो गोश्टी करचे पयलीं आमच्या इकॉनॉमीक आनी आमच्या लोकांक कसो त्रास जाता ताजेर स्टडी करची आनी डिसिजन घेवचो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. ब्राझिलियन फिल्म दिग्दर्शक ऑस्कर मेरोन फिलोक हार्ट अटॅक येतकच 15 मिनटां वयर कुशीक आशिल्ले 108 अँब्युलन्सांत एकूय मनीस पावलो ना. ही गजाल आतां उक्ताड्यार आयल्या. 15 मिनटां धांवपळ चलिल्ली मात 108 कोणूच नाशिल्लो. पुलिशेन 108चे कंट्रोल रुमाक फोन मारतकच खंयच्यान तरी कर्मचारी धांवत आयलो. ही गजाल प्रत्यक्ष साक्षीदारांनी प्रुडंटाक सांगल्या. आयतारा ऑस्कर मारोन फिलो हो ब्राझिलियन फिल्म दिग्दर्शक इफीत आयिल्ले आताकान सोंपलो. बुधवारा फांतोडेर 4:15 कतार एअरवेजच्या विमानांतल्यान ताची कूड ब्राझीलाक व्हरतले. ऑस्कराच्या ह्या मरण प्रकरणांतल्यान 108चेर सध्या वेगळीच चर्चा चल्ल्या. ऑस्कराक आयतारा आताक आयलो तेन्ना 108 थंय पावता म्हणल्यार 15-20 मिनटां गेलीं अशें तेन्ना घडणूक थळार आशिल्लो दिलीप प्रभुदेसाय सांगता. When we went back to the 108 ambulance, there was nobody there. But by this time, DYSP Boswe Silva, who was present on site, he was desperately trying to call up 108. And finally, he got through to the Goa chief of 108, I think. I am not pretty sure, but I think that this staff was somewhere in the Inox building. I don't know whether they were watching movies or not, but one of them has definitely ran out of the Inox building. But it was a full 15 minutes delay from the time Mr. Carlos collapsed to the time the 108 staff reached the stage. 108चे अधिकारी आनी त्या दिसा अँब्युलन्सांत आशिल्लो स्टाफ दोन वेगळींच कारणां सांगता. अँब्युलन्सांत आशिल्लो स्टाफ म्हणटा त्या वेळार ते घडणूक घडल्या थंयच कुशीच्या खाणावळीत जेवताले. जाल्यार बांबोळे बशिल्ले 108चे अधिकारी सांगता ते जेविनासले, ते इफीच्या वाठारांतच आशिल्ले. ऑस्कराचे कुडीक ब्राझीलांत व्हरतना ताचेर भारतीय कपडे आसचे अशें सिनेमाचो निर्मातो लुईस हेन्रिकेक दिसलें. ताणें ऑस्कराची कुडीक खासा शेरवानी घाल्या. कूड भायर व्हरपाक लागपी सगळे सरकारी सोपस्कार करता म्हणल्यार कुडी वांगडा आशिल्ल्यांक बरेच त्रास काडचे पडले. कुडी वांगडा ब्राझील सिनेमाचो निर्मातो लुईस हेन्रिके आनी सॉकर सिनेमाचो क्युरेटर फैजल खान आशिल्लो. इफीचे आयोजक आनी गोंय सरकारांतल्या कोणेच तांकां सोपस्कार करपाक आदार केलो ना म्हूण सध्या चर्चा चल्ल्या. It was a busy day for all of us because there were lots of documents to be done in the case of, because this is a foreign national's death. We had a little bit of trouble running around for the documents because we had to run around.
इफीचो संचालक शंकर मोहन म्हणटा अशें कांय ना, तांणी शक्य जाता तितलें केलां. And I think the reporting is absolutely false. I have invited the producer, Mr. Luis Enrique, here today evening. So you should hear it directly from him. Why should I say anything? पणजे ही घडणूक घडली ती पळोवन मडगांवच्या रवींद्र भवनातूं ताकतिकेन एक ॲम्ब्युलन्स हाडून दवरल्या. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार, मडगांवच्यान समीर भट आनी चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. लोककला लोकवेद जर तिगोवन दवरपाचे आसत जाल्यार जागोर रणमाले आनी फुगड्यांनी नाविन्य येवपाची गरज आसा अशें मत ज्येश्ठ साहित्यीक पुंडलीक नायकान उक्तायलां. सांखळे सरकारी महाविद्यालयान घडोवन हाडिल्ल्या कोंकणी लोककाणयांची तासां ह्या परिसंवादान पुंडलीक नायक उलयतालो. सांखळे सरकारी महाविद्यालयात अखिल भारतीय कोंकणी परिशद आणि सांखळेच्या कोंकणी सेवा केंद्राच्या जोड पालवान कोंकणी लोककाणयांची तासां हो परिसंवाद दवरिल्लो. ह्या वेळार कोंकणी परिशदेचो अध्यक्ष डॉक्टर एच शांताराम, कार्याध्यक्ष गोकुळदास प्रभू, सुनीता काणेकार, पुंडलीक नायक आनी हेर मानेस आसले. जर बदल जायना रणमाले हो फॉर्मेट आसा, ह्या रणमालेच्या फॉर्मेटान दुसरे रणमाले निर्माण जावपाक जाय. जागर हो फॉर्मेट आसा, जागराच्या फॉर्मेटान दुसरो जागर तयार जावपाक जाय. म्हणजे बाबूसो गांवकार म्हणटा त्या तियात्र जागराच्या कलाकारान सांगले जागर जर चलतलो जाल्यार पुंडलीक नायकान जशें प्रेम जागर बरयल्या तशे तरेचे जागर नवे निर्माण जावपाची गरज आसा. फुगड्यो आमी आतां फुगड्यांची स्पर्धा घेता. फुगड्याची नवी फुगडी जर तुमी घडयली ना जाल्यार आदल्यो फुगड्यो म्हणटली. फुगड्याची परंपरा जर चलपाक जाय, ती फुगडी स्पर्धा जर आसा जाय जाल्यार नव्यो फुगड्यो चलयांनी बायलांनी घडोवपाची गरज आसा. फुगड्यो घडोवपाची. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो अध्यक्ष डॉक्टर एच शांताराम आनी सांखळे कोंकणी सेवा केंद्राचे अध्यक्ष सुनीता काणेकाराचे ह्या वेळार उलोवप जाले. सांखळेच्यान आमचो खबराकार उदय परब. आतां घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव.